हालेलुया 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 യേശുവേ വന്ദനേ യേശുവേ സ്തോത്ര अर्गान చేసు उगलाब చేసు आराधन చేసు हालेलुया भक्ति कनो तुमका समेस्तांक बड़ो जीसु चपून तळक हांव स्वागत मागता सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर सुमयाची मेसावा सुमयाची कृपा सुमयाची सकत जोडूंक आमी हांगासर आयल्या आमचे कश्ट आमची कंथ दूख बेजाराय सुमया मुखार सांगूंक आनी ह्या मुखांतर सुमयाची कृपा सुमयाची सकत सुमयाची बेसावा सुमयाची भलायकी जोडूंक आमी हांगासर आयल्या भक्तीन एका मनारी काळजाची जावन हें आराधन करया सुमयाची सकत सुमयाचें समाधान सुमये संतोष जोडया हे तुमी कस्त तेल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां शेव दिता म्हणलो सुमी आमकां गड्डीत बेसांवांनी भरता हे सुमयाक आराधन करून आमी गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन नासच्या नमो नमो आमच्या सोडवंदरा व्हडलें गीत गावन सुमयाक आमी आराधन करया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सोडबंदरा सक्रामेंता तमकारकच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंता तमकारकच्या सर्गी सो देव तू आमकां मेळोंक रावला देवपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पित सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देवपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी आसता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो नमो सोडवंदरा नमो सोडवंदरा सक्रामेंता तमकारकच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो नमो सोडवंदरा नमो सोडवंदरा सक्रामेंता तमकारकच्या जिणेचें सुख दूख समया जिणेचे कश्ट जिणेचे संकश्ट तुका सांगूंक आयल्या आमकां आयकतलो तूं आसाय आमची बिरमत पावतलो आसाय आमचें दूख समजतलो आसाय आमचे सगळे संकश्ट वळखून घेतलो आसाय तुजे लागीं आमी सांगूंक आयल्या तुजे बुजवण मागोवंक आयल्या ये जेजू
आमकां मेळों के आमकां मुजों के आमचे कश्ट हळू करूं के भलायकी समाधान दिवं के सम्या तुका राधान तुका हगलाप तुका जावं स्तुती सदांकाळ जिणयेचे सुख दुःख तुका सांगो कायल्या सांगता जिणयेचे सुख दुःख जिणयेचे सुख दुःख तुका सांगू कायल्या तुझे तण बुजवून आशेवणांगा रावल्या तुझे तण बुजवण तुझे तण बुजवण आशे अंगारावल्या जेजू ये जेजू ये आमकां मेळोंक तू ये जेजू ये आमकां मेळोंक ये जेजू ये आमकां मेळोंक तू ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घे तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घे नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्यार पाली कोणाचा नमो नमो सुरभुंडारा सक्रामेंटा धमकाराचा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनासच्या उंड्यार पाली कोणाचा नमो नमो सुरभुंडारा नमो नमो सर्वंडारा सक्रामेंटा धमकाराचा सक्रामेंटा धमकाराचा सम्या जेजू आम्ही हांगासर आयल्या तुझे लागीं सरता तुझी गोडसाण गावूंक तुझे उथर आयकूंक दोशी जावंक तुझे संगी रावोन आमचे जिणेची कोडसाण जिणेची दूख सगळे विसरोंक हांगा आयल्या हांव सम्या जेजू तुझे दर्शन आमकां दी संतोष आमकां कर तुझे उतर आयकूंक दी ह्या उतरान आमकां बळवंत कर ह्या उतरान आमकां समाधान दी ह्या उतरांत आमचे ती यथेश्ट फळां कृता जावं कृपा लाभय सम्या तुका जावं आराधन तुका जावं हगळाप तुका जावं स्तुती आतां आनी सदांकाळ सम्या लागीं सरता लागी सरता सोम्या साता तुझी गोडसाण लागीं सरता सम्या लागी सरता सोम्या साता तुझी गोडसाण तुझे संगी तुझे संगी रावण विसरता जिणये गोडसाण सगळी संगत तुझे संगी रावा तुझे संगी रावण विसरता जिणये गोडसाण संतोष जाता आमी घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाता आमी घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या भोवी स्पर्श साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पुवी स्पर्श साक्षी तुका आमी तुझ्या भोवी स्पर्श नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उड्या रूपा लिपोन आसच्या उंड्या रूपाली कोणाच्या नमो नमो सुडवंदरा नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंता दामकाराच्या सक्रामेंता दामकाराच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उड्या रूपा लिपोन आसच्या उंड्या रूपाली कोणाच्या नमो नमो सुडवंदरा नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंता दामकाराच्या सक्रामेंता दामकाराच्या हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया शदल बल बलंदललय हालेलुया 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 उलामारा निरंतर हालेलुया हालेलुया अर्गांचे जोगलाबचे ज्वारादांचे जो सगळ्या काळ संबंधित समयम तुम वर्तो देव तुका जमाई मातुका जवरादा उगलाब शदल बल बल बलंदललय हाला हाला सगळ्या काळ संबंधित तुम वर्तो देव देव अब्राहम सो देव इसहाक सो देव याकोब सो देव सगळ्या संसार स्वामारी एकसो आमका पोचसो रक्षो संभाळसो आमका बेसवानी वर्ष आमका कृपेन वर्ष आशीर्वादानी वर्ष आमका सुभाव देणारे बरो बेसवानी वर्ष आमचे कष्ट दुःख बेजारे ऐकून सो देव आमका बुजवून पाठव सो देव आमचे सगळे समस्या परिहार कर सो देव आमका भलायकी देव सो देव आमका समाधान देव सो देव आमका मेटा मेटानी राखसो आधार देव सो कृपेन वर्ष आमका संगा देव सो देव आमका दिसपडतो ग्रास देव आमका सांभाळसो आमका पोसो आमचे जतन करसो आपले समाज रगत देऊन आमका पोसो आमचे पालन पोषण करसो सो देव आमका सगळ्यांकी सुटका सोडून लांबसो देव बेसवानी वर्षो देव आमका मेटा मेटानी राखसो सांभाळसो आमच्या भुरग्यां आशीर्वाद दिवसो आमच्या कामां जय दिवसो आमका सुटका दिवसो कृपेन वर्षो देव आमच्या मध्ये आसा वो आमचो देव देव अब्राहम असो देव इसहाक देव याकोब असो आम्हा हरी एकल्यास कष्ट तेला आदर दिवसो देव पिडेस्तांक सुटका दिवसो गुण करसो देव पत्त्या मुक्षुसो देव दयाळ देव काकुळदार देव आमच्या मध्ये आसा या समयाची स्तुती करूया आराधना करूया वंदया हालेलुया 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 आमच्या देवाची आमच्या समयाची ख्रिस्ताची आमच्या सगळ्या संसाराच्या दुनियाची रायाची स्तुती करूया हालेलुया 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 येस 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 चीज चीज उला बरा निरंतर उला बरा समयाची स्तुती करा समय आमच्या आपटत्या वक्ता समय आमच्या बेसावासो शिवर होता समय आमचे समाधानासो शिवर होता हालेलुया 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 शदल बल बलंदललय हाला हाला येस 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 वे चीज 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 हालेलुया हालेलुया जेजो 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका समया जेजो उगलाब तुका समया जेजो आराधना तुका समया जेजो वंदन तुका समया जेजो हालेलुया 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 बश्याम मगर बाबूनी नामचो समय आमच्या मध्ये आसा एक घडी बरी समय पडे आमी Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Uglab Jesu. Argan Jesu. Uglab Jesu. Aradan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 Baupadi no kirtan 111. 111. Kenje? 111. Kan te 111. Kirtan 111. 111 हां किती म्हणता हालेलुया किती म्हणता हालेलुया किती म्हणता हालेलुया पड्या प्रामाणिक मनशाच्या समतेंत किती प्रामाणिक मनशाच्या समतेंत लोकांचे सभेंत सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती तसो मोग करतेल्या सगळ्यांनी तिनी आळूंक फावो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
सुम्याची कृत्यां तसो मोग नियाळतेल्यांक मात्र करीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांगासर आमचे मदीं एक भयण आसा विठ्ठलाची. विठ्ठलांतून ती आयल्या. ती दुबय आसचे. दुबय ती एका घर कामाक आसली दुबईन. ती काही घर जायचे म्हणली आशा आसली. तिणें घर बांदूंक सुरू केलें गांवांत. पूण तिका घर बांदूंक आर्थीक अडचणी आसली. देखून तिणें घर बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक जावना. मस्त कश्ट भोगले तिका. निमाणें तिजें कामी विचार आसलें गेल्लें आनी ती कामाक आशेवन आसली. अशें बरें काम मेळ्ळें जाल्यार घराचें रीण फारीक करूंक जातलें, घर आखेर करूंक जातलें आनी घर उखल करूंकय जातलें अशें चिंताप तिका आसलें. आनी तिणें हांगासर बाळू जेजूचें निरंतर नवें ऑनलायनीर करूंक सुरू केलें. ऑनलायन करूंक सुरू केलें आनी निरंतर ऑनलायन हें आराधन बाळू जेजूचें आराधन बाळू जेजूचें नवें करून जाल्यार जाताना तिच्या दनयान हे कामाचें एडवर्टायज फेसबुकार तिचें घालें आनी मस्त जाणांनी कॉल केलें आनी तिका बरें काम मेळ्ळें. आनी काम मेळ्ळ्या उपरांत बरो सांबाळ मेळ्ळो. ताच्या उपरांत तिजें रीण फारीक करूंक गेलें. तिका साध्य जालें. घराचें काम मुंदर सुंकी साध्य जालें. गांवाक येवन घराचें उक्तावण करन आज ती हांगासर आयल्या पुंताळाक. तिका साक्ष दी जाय म्हूण व्हरती आशा आसली. पूण हांगा येवन मायकार रावंक उलोवंक इल्लेशें बेन दिसता देखून तिणें म्हजे लागीं सांगलें तुमी म्हज्या तर्फेन साक्ष सांगा. ही भयण हांगा आसा उबी राव तूं उबी राव सांग. हां हाडे तळये भटजी देवाकर गांधीया आमची भयण हांगासर आसा. पो कश्टांनी म्हणलें बरी. देवान ती म्हणटा म्हजें मागणें सुमयान आयकलें. हांवें केल्लें आराधन निर्फळ जावंक ना. हांवें भेटयलेली मागणी निर्फळ जावंक ना. हांवें केल्लें बाळू जेजूच्या मनाक नवें तें व्यर्थ जावंक ना. पळया थंयतावन ती दुबय तावन विटला तो हांगा आयल्या. तिची फ्रेंड आसा थंयसर बेंदूरची. ती बेंदूर वचून थिंगे रावून थंयतावन दोगांय आज सकाळीं हांगा 8-8:30 भितर पावल्यात. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी न्हू पळया सुमयाक सोदून आयल्या. कित्याक सुमयान केल्यांत मातकार्यां सुमयान केल्यान विचित्रां सरस्वतीची कर्त्यां वर्ती तसो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. पळया सुमया सो मोग अनुभव केल्ल्यांक तें फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तसली जायती घडीत हांगासर घडतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी. जायती घडीत घडतात. एकली स्त्री आयिल्ली तकलेंत ट्युमर आसा ऑपरेशन करूं सांगलां. बेंगलोर म्हाका आपयलां म्हणून सांगिल्लें आनी ती हांगासर आयली. म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका. म्हाका 72 वर्सां जाल्यान 72 वर्सां म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका. कितें आसल्यार आनी थोडीं वर्सां अशेंत काडटा म्हणून ती हांगासर मागोवंक आयली. तिणें हांगासर 9 नोवेनां केली त्या स्त्रीन. उपरांत ती बेंगलोर गेली आनी टेस्ट केलें आनी टेस्ट करता आसतना तिका एक अजाप आसलें थंयसर. दाक्तेर म्हणटा की अजापच कित्याक म्हळ्यार तुका ट्युमराची कांय लक्षणां नात. ऑपरेशनाची गरज ना. संपूर्ण तूं गुण जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तिणें म्हाका कालच्या दिसा फोन करून सांगलें आनी एकटे आयल्यार हांव साक्ष दितां. म्हजे तर्फेन साक्ष सांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराची कृत्यां महात कृत्यां आनी जो कोण बडे विस्वास दवरून ह्या कृत्यांचो अनुभव करता आनी तो कधीच समी अग्रणी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या मनाक आनी महिमेक वचून हें गीत गावया. हर एक दीस हर एका काळार राखून आमकां सांबाळलेलो देव आमचो कधीच ताची महान कृत्य आमच्या खातीर करचो देव. तसो मोग आमी अनुभव करूंक कारण करचो देव आमच्या मदें आसा. येसुमेची स्तुती करया. येसुमेक आराधन करया. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. बड़े अपूर्वाचे गीत अपूर्वाचे गीत. देखो ना हे गीत आमी गावया तळे पेटून आमी हरसया.
ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ देवा. कळ्या भेटून आमकां राखून वेल्ल्या, आमचें संरक्षण केल्ल्या, आमची मागणी आयकल्ल्या देवा कमी अर्गां दिव्या. आमची पिडा गुण करून दैवीक स्पर्श आमकां दिल्या आमच्या देवा कमी अर्गां दिव्या. आमच्या दया दाखोवन आमची पातकां मोगसून बेसांवाचो शिवर आमकां ओतुल्ल्या आमच्या देवा कमी अर्गां दिव्या. बरयल्या काळजांनी ताची स्तुती करया. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. रडो नासलेले वेळा आमकां बुजलेलो देव तो, कोणती दुखी नासलेल्यार आमच्या काळजां संतोष गेल्लो देव तो, पिडेन वळवळतना आमची दूख तडवंक कृपा दिलो देव. आकांतांत नासलेल्या वेळार भिरांतेच्या वातावरणांतून भायर येवंक आदार दिलो देव, सख दिलो देव. पदवेदार देव स्वामी जेजू क्रिस्त तुका जावं आराधना, तुका जावं हगळाप. बरयल्ल्या काळजांनी स्वामी तुजी स्तुती करता. ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. म्हणजे ते असले सगळे मेळेपण सगळे विसरून म्हाका पटलून ताणें बक्षिल्लो देव तूं. हे देवा तुका आराधना, तुका महिमा, तुका जावं हगळाप आतां आनी सदांच काळ. बरयल्या काळजांनी स्वाम्या, मनान काळजान सक्तेन तुजी स्तुती करता, तुका आराधना करता, तुका हरसून गायता स्वाम्या. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳಿತನವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳಿತನವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ
ಓ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हल्लेलुया 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 सगळी हल्लेलुया आमच्या सर्वस्वर देवाची आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करूया आमचो देव राखसो बससो सांभाळसो मोग करसो हाकून मेंगून तर आमची बदका मोक्षुचो देव आमचो स्वामी आमच्या आपत्तीच्या काळात आमच्या कष्ट विघ्नाच्या काळात आमका हात धरून सांभाळसो देव विश्वासातून मागता तो घेता यावर मागलेल्यांक दिवसो दे बरोबर तुमच्या बापा दिवसो दे या देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 उला मारा समया हालेलुया 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 हर गार जाती जोगला हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, gelap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Push. Kirtan 112. किती म्हणता हालेलुया किती म्हणता हालेलुया जो मुनी सर्वेस्परा भिवून चलता जो मुनी सर्वेस्परा भिवून चलता ताचे आदेश संतोषान पाळता ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी तो भागी तो भागी तो भागी तो भागी तो भागी Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 म्हणजे मगाच्या बाबणीनो सर्वेस्पराक तो भिवून चलता तो मनीस भागी आम्ही कोणा भिवून चलत जाय सर्वेश्वराक हा सर्वेश्वराक थोडे पोटी आम्ही गोवाक भिवून चलता बाईला भिवून चलता पण कोणा भिवून चलना हांव सर्वेश्वराक हा हा सरस बाबी असं ना हा जेजू गी असं ती कळलं की देव गी असं ती तो इरा थोडे पोटी पड्या होय की नाही एक पोटी एक पंचायत की झाली पंचायत की एका मनशान वाईट केला कळलं की अन्याय केला सगळ्यांक गोत्ता आसा आनी तो म्हणटा हांव सक्रामेंत आपूण सांगता हांवें करूंक गोतना तुमी ही करची काय पड्या तले मनशांक कोणाची भिरांत ना देवाची हा देवाची भिरांत ना सर्वेस्पराची भिरांत ना देवाची भिरांत ना भिरांत नासलेले मनीस आसात कळलें की ते बागी गी बागी नाही ते निर्बागी कितें निर्भागी थोडे पोटी आमी तशें करता म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो दिसपडटा आमच्या जिवितांत न्ही गे देवाची हाण घालना पोटी मारता देवाचे सुपत घालना पोटी मारता देवाची
पवित्र पुस्तकाचे हात दोन फुटी मारता देवाचं नाव काढणं आम्ही मारता फरमान करता फटकी रे फरमान कितले फटी उडास करा आम्ही निर्भागी देखून देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्पराक भिवून चला जेजू कितें म्हणटा हेचे सुवातेंत हक्का भूमी आनी अंतराळ सरतली पूण म्हजी उतरां सरचिना ती उतरां बलिश्ट त्या उतरांक भिवून चलता त्या उतरांक पाळता तो मनीस पणान पडल्यार वयर येता पणान पडल्यार वयर येता वय म्हजे मोगाच्या भाव न्हू एक घडी बोर उडास काडया सुमयाच्या नांवान कितले फावटी आमी फटकिरें फरमाण केलां सुमयाच्या अल्तारीक कितले फावटी मुखार दवरून फटकिरें फरमाण केलां सुमयाच्या उतरांक मुखार दवरून कितले फावटी फटकिरें फरमाण केलां एक घडी बोर दोळे धांपा सुमयेलाचें बोगसाणें मागा 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 जेरुसलेमाच्या वाटेर जेजू कुरीस व्होन आसतना कल्वर पर्वताच्या वाटेक जेजू कुरीस व्होन आसतना जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेजू मेळोंक आयल्यो जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेजू मेळोंक आयल्यो पळया ह्या वेळार जेजू कसो आसलो थोकून गेल्लो कांट्याचो मुकुट ताच्या माथ्यार आसलो परादीक कुरीस ताच्या कांदार आसलो ताची दोंबरां ती धाडून पिटो जाल्ली ताची कात जरबनाच्या मारीक ती सगळी पपसल्ली रगत ओडून आसलें वताच्या त्या कर्कट्या वताक कुरीस व्होवन तो सुमकतालो पळया ताच्या फाटल्यान हरयारीनी लोक ताका उरडोंक आतां अशें ना ताका आपडोंक अशें ना जय जय होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणोंक अशें ना आनी ह्या वेळार जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेरुसलेमाच्यो थोड्यो स्त्रियो थंय ताका मेळोंक आयल्यो कळ्ळें गे कित्याक मेळोंक आयल्यो ताची दुर्गत पळोवंक आयल्यो कोण ना पयस तो ताची दुर्गत पळोवंक रडोवंक आयल्यो कोण ना वा आमी आसायक तुजें कुमकें घेवंक आमकां जायना देखून आमकां बक्षी म्हूण मागोवंक आयल्यो जावंक पुरो पूण जेजू इतलेंच म्हणटा त्या आट्या बेट्याच्या काळार इतलेंच म्हणटा कितें म्हणटा कितें म्हणटा तुमी म्हजे पसोत रडा नाकात कितें तुम्ही मुझे पसोत रडा नाका म्हजे पसोत रडची कांयच गरज ना कित्याक म्हळ्यार हांव तो देव जीव आनी जिवानपण म्हजें तें आस म्हजें निर्दुकूत ना म्हणजे ती संतोषूत म्हजे पसोत रडची गरज ना तुमी कोणा पसत रडोवंक जाय तुमच्या भुरग्यां पसोत तुमच्या भुरग्यां बाळां पसोत कोणें पळय म्हाका ही स्थिती हाडल्या तांचे पसोत तुमी मागोवंक जाय आज म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी कोणा पसो मागोवंक जाय आमच्या भुरग्यां आमचे बसोन आमच्या भुरग्यां बाळां पसोत मागोवंक जाय कित्याक सुम्याचें नांव काडून सुम्याचेर फरमान घालना सुम्याक विद्रोही करचीं जायते जाणां आसात सुम्याच्या अल्तारीक सुम्याच्या सक्रामेंताक आपूण फोटी मारची आनी सुम्याच्या नांवाक कळंक काडची सुम्याक विद्रोह करचीं जायतीं आसात दिसपट्टे आमच्या घरांनी आमच्या अल्तार आपूण सुम्याच्या पवित्र आजारपणाक कळंक काडची भंग काडची जायते जाणां आसात आमच्या जिबेंत आमच्या तोंडांत तावन सुम्याचें नांव काडून फरमाण करून फट मारचीं जायतीं जाणां आसात विद्रोही देखून आमी मागत जाय हांवें तशें केलें जाल्यार हांवें म्हजे पसून बक्षणें मागत जाय आमच्या भुरग्यां बाळांनी केलां जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यां बाळां पसून बक्षणें मागत जाय मागीर आमकां तो अवकाश आसचो ना देखून एक घडी दोळे धांपा बक्षणें मागा तुमी तुमचे बसोत तुमच्या भुरग्यां बाळां बसोत मागा एक स्त्री आयली रडोवन हांगासर ती म्हणटा म्हजो दादलो मस्तो पियेता
पियेल्यार ताका काल जाता गोत्तू ना आल्तार फुटयता हिमास फुटयता बायबल खान उडयता मिसाक येना फादर ताच्या पासून कितलीशीं नवां हांवें केलीं ताच्या पासून कितले उपास हांवें केले तुमी ताच्या पासून मागा फादर पड्या मागा नासाच्या वाटेर तो आसा बाचावेची वाट धरच्याक मागा वय म्हज्या मगाच्या बाबडीन मागची गरज आसा एक दीस ना एक दीस ते मागणी निर्फळ जायना तो बरवसो फट जायना आनी तो बरवसो आमकां निराशी करिना पळयत आमया आमी मागया सुमेलाच्या बक्षाने मागया क्लोज युअर आयज पळयत आमपा सुमेची काकुर्त मागा दया दाखय जेसू दया दाखय दया तुझे दाखय मुझे येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेव नासा आपोडानी दोळे दंपा तुमच्या पदकाची दुखदरा पदकाच्या बक्षणा खातीर मागा धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशेव सुपली संगता दया तुझी दाखय मुझेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशिवनास आमच्या दर्द्याचे दवरया परत एकपणी भक्तीन संगता मागून समेची काकुर्त जोडया दया तुझी दाखय मुझेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशिवून रावला तुझे काकुतीचेर हांव आशिवून रावला तुझे काकुतीचेर हांव आशिवून रावला तुझ्या काकुतीचेर हांव आशिवून रावला अर्गान तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो आज आमी विशेष करून मागोंक जाय पिडेस्तां खातीर तर इतले जाणां पिडेस्तां आसात थोड्यांनी म्हणचें आसा सुमिया फादर म्हाका पिडा येयल्यार व्हडणी पूण आमच्या भुरग्यांक म्हळ्यार पिडे जाल्यार तें पळोवंक जायना हांव म्हजी दूख कितली सोंसतां कडेन गे पूण हेरांची दूख सोंसूंक म्हज्या भुरग्यांनी वळवळची सोंसूंक म्हाका कश्ट भोगतात पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज एक हांगासर आवय आयल्या आपल्या पुताच्या सैरीके बसून म्हाका थंय इतल्यो सैरीक जाल्ल्यो समकट्ट जायनात आतां एक सैरीक जाल्या आनी तांचे कांय उपेगी आसा आनी कांय उपेगी आसा उलोवणें जावचें आसा तें उलोवणें जावं बेगीनच एक काजाराची तारीख फिक्स जावंक आनी आपल्या पुतान लग्नाचे भितर बऱ्यान जिवोवचें पळोवंक आशेवची आवय बापाय तांच्या पासून आमी मागया एक आवय आतां आयली हांगासर हांव मिसाक आयतो जाताना आराधनाक आयतो जाताना एक आवय आयली ती म्हणाली म्हज्या धुवे पासून मागा 40 वर्सांची एक भुरगो आसा अबुधाबी आसा तिका किडनीची पिडा दोनी किडन्यो गेल्या डायलिसीस आसा 40 वर्सां प्राय ते मात्रणी आतां तेचें हार्ट वीक जालां देखून आंजिओप्लास्ट सर्जरी करीचे म्हणून फाटल्या 10 दीस ताका हांवें गांवाक येवन रावूंक सांगिल्लें आनी ती म्हणाली गांवाक येवन रावल्यार मम्मी हांव वेग्गी मरतलीं देखून दुबय रावून कांय काम करता कांय इल्लो तेंप चड वाचोंक प्रयत्न करता हे परिगतीन ती दुबयांत काम करनासा
फाटल्या 10 दिसां तो कामाक घुसोवं ना की आनी ती आवय रडोवन सांगता आसतना दिसाय की काळीज मस्त दुखता असले कश्टतली जायतीं जाणां आसा आवय बापायच्या दोळ्या मुखार कश्टतली भुरगीं आसात जाल्यार त्या आवय बापाय बघचें तें दूख इतल्यान तितल्यान सोसूंक जायना कळ्ळें की सोसूंक जायना तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत कश्टतली आमचे आवय बापाय आसात भाव भयणी आसात पती आसा पतीन आसा जाल्यारय आमकां ती सोसूंक जायना आज असली पिडेंत वळवळतली मस्त जाणां आसात जेजू आसतना जायतीं जाणां येतालीं जेजू लागीं आक्लासाची बोब मान येतालीं खंय सुमयान आपडल्यार आपूण बरीं जाता सुमयान आपडल्यार आमी गूण जाता म्हणून जायतीं जाणां येतालीं आज तुमी हांगासर आयल्यात खंय सुमी आमकां आपडूं दी सुमी आमकां गूण करूं दी सुमी आमकां भलायकी दिवूं दी म्हूण तुमी आयल्यात हय की न्ही आयल्यात की ना कोणाक त्या आयऱ्या पासून तुमी आयल्यात तुमकां भलायकी जायचे तुमचे कुटुंबाची पिडेस्त आसात तुमची भुरगीं बळां पिडेस्त आसात तांच्या भलायके खातीर तुमकां मागस जाय कठीण अस्वस्थ आसात तुमी वा तुमच्या कुटुंबाची मोतीची पिडा सोसून आसात डिप्रेशन वळोवंक जाल्यांत गुडयो खावन आसात तांच्या बसो तुमी मागोवंक आयल्यात जाल्यार तुमी उबी रावा कोण आसात मागोवंक आयल्यान जाल्यार उबी रावा तांच्या बसो तुमी मागा पिडेस्त आमच्या भावा भयणी कसली पिडा जावं दी तुजें तें आसा तुज्या कुटुंबांत आसा तुज्या घरांत आसा तुज्या इश्टाक आसा तुज्या मित्राक आसा तुज्या कुटुंबाच्या सांद्याक आसा तुका खंत बघता बेजाराय बघता जाल्यार तांकां सोम्यान आपडी जाय तांकां सोम्यान गूण करी जाय सोम्याची गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळा जाय तुजी सगळी दूख तुजी खंत बेजाराय पयस रे जाय जाल्यार सोम्या मुखार उबे राव सोम्या मुखार तुजें समर्पण कर ह्या वखदां समर्पण कर सोम्या मुखार समर्पण कर इतलेंच म्हणा सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हज्या पुताक आपड तो बरो जातलो म्हज्या पतीक आपड तो बरो जातलो तुमच्या मागण्याचो थाळो सोमी परतून घेता तो म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात मागा आनी तुमी घेतल्यात तुमी बरवशान मागा आनी सोमी असो हात तुज्या पिडेस्त कुटुंबाच्या सन्याचेर आता तो दवरता तुमी तेन मागा सोमी आपड म्हज्या दुवेक आपड म्हज्या पुताक आपड म्हज्या बापायक आपड म्हज्या आवयक आपड म्हज्या पतीक आपड पत्नीक आपड म्हज्या भावाक आपड भयणीक आपड इश्टाक आपड आनी तो बरो जातलो ती बरी जातली तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणान सोम्या जेजू पिडेस्तांच्या वैजा आमच्या बरवशा आमच्या वैजा आमी तुजे मुखार उबी आसां आमी तुजे मुखार उबी आसां सोम्या जेजू हांव एक पिडेस्त पिडेन वळवळता दुखीन वळवळता सोम्या जेजू म्हज्या इश्टा खातीर म्हज्या मित्रां खातीर म्हज्या शेजाऱ्यां खातीर मागोवंक आयल्या सोम्या जेजू आपड आनी हांव बरी जातल्या आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू तो बरो जातलो आपड जेजू ती बरी जातली आपड जेजू तो बरो जातलो आपड जेजू ती बरी जातली आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू गूण कर जेजू
गुण कर जेजो सोम्या तुझे रगत आमचेर शणाय सोम्या तुझे रगत आमचेर सराय तुझ्या रक्तान आमकां गुण कर तुझ्या रक्तान आमकां भलायकी दी तुझ्या रक्तान आमकां बाछावी लाभय आपट जेजो आतो बरी आपट जेजो हालेलुया 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 सोम्या जेजू या सगळ्या भक्तांना जेजू भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुण कर दैवी सगळ्याच्या शिराशिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्तान का तुझे कळक तुझे नावात का बरी का तुझे नावात का गुण कर आपट जेजू आणि ती सगळी बरी जातली जायते पिडेस तांगा पडले मोटकरांगा पडले आंधळ्यांगा पडले धोट्यांगा पडले पिडेस तांगा पडले ताप आयलेल्यागा पडले नेवसार लागलेला पडले कुरड्यागा पडले धोट्यांगा पडले सोम्या तसेच कटकरा पडले नितळ गेले त्या स्वापान आमका आपट आणि गुण कर आपट सोम्याने बरी जाता आपट जेजो टच 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 हील हालेलुया 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 उला बरा पवर्त उला बरा सोम्या आपटा शदला बला 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 दला या हाला येसवे टच us heal us हालेलुया 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 आत्म्यातान बागयता तुझे रग सोम्या पात धुवन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सोम्या पात धुवन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता आमोली ते रग सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रग सोम्या मुझे शेना आमोली ते रग सोम्या मुझे साराय सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रगत पोवी तुझे सोम्या मुझे शेणा सोम्या मुझे शेना हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला बलंदललया हाला हाला जेजू सोम्या हे सगळ्या भक्तीला तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुण करचे सकत लाभाय त्याचे सगळे पिढ्यातले गुण कर कॅन्सरची पिढा किडनीची पिढा काळजाची पिढा गर्भकोशाची पिढा सगळी आपण गुण नापेस कर सगळा सोडवर लाभाय ना समाधान कष्ट दिल्या मोदीच्या डिप्रेशन ओळख झाल्या पिढीच्या गुडीच्या विविध पिढ्या ओळख झाल्या सगळ्या आपण गुण कर हालेलुया 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 बोलो बरा हालेलुया हालेलुया येशू 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 चीज जेजो 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 दाविदाचे पद आमची का कोण कर तुझे गुण करते सगळ्यात लाभ तुझे कृपेच्या बेसमध्ये आमका बर यशू दुआ वेडाने बर आशीर्वाद कर तुझे गुण करते देवी सगळ्यात उत्तर पे सगळ्या आमच्या शिराशिराने बोलो आशीर्वाद कर जेजू आपण हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजो उगलाप तुका सोम्या जेजो आराधन तुका सोम्या हालेलुया हालेलुया आमच्या तकलेचेर हात दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त दिसा मरियेच्या अपोस्तलांचे देवान आयलेलो पवित्र आत्मा आमची ती वस्ती करून मागे आम्ही पवित्र आत्म्याची तेंपलां पूण थोडेपटी आम्ही या तेंपलां अपवित्र करता आमचो राग मसो द्वेष अगे कपटपण खोटेपण सगळे आमकां मेळयता तो वेळ आमचो पवित्र आत्मा आमच्या दनबाय चलता ह्या वेळार आमी अस्क जाता आमी नासमाधानी जाता आमी विविध पिढेक विविध संगतीक वळख जाता ह्या संदर्भात आमी तेदस्पर जाता सोम्या पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये आपवया आमची ते असले सगळी उणेपण आमी ओळखून घेतला सोम्याचे बगसाणे आमी वागोवन घेतला
या संदर्भात पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये येऊन देऊन मागा. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या मुझे तई ये, मुझे तई ये, मुझे कुडीन थे, मुझे मोथी थे, मुझे रक्तान थे, मुझे रक्तान थे, रक्ताच्या कणा कणा थे, हाडाच्या सदा सदा थे. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या मका भलायकी दिवं के, मका भलायकी दिवं के, मका सकत दिवं के, मका जाणवाई दिवं के, मका गिन्यान दिवं के, मका समजणी दिवं के, मका संतोष दिवं के, मका देण्याने भरूं के, मका फळांनी नेटवं के. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या मुझे घरांत थे, मुझे कुटुंबांत थे, मुझे कुटुंबाच्या सद्यांत ये, मुझे कुटुंबाच्या सद्यांत ये, आमच्या वावरांत थे, आमच्या कष्टांत थे. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या सुटका दिवं के, भलायकी दिवं के, समाधान दिवं के, जैत लाभों के, देण्याने भरूं के, बळांनी नेटवं के, जैतेवंत करूं के. ये पवित्र आत्म्या, 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 ये पवित्र आत्म्या तकलेच्या हातावर निरंतर उला मारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक तुझ्या कृपेच्या बेसवानी पर तुझी गुणकाची देवी सकत हे सगळे भक्तिकाचे वळे पवित्र आत्म्या त्याच्या मुक्ल्यावर उंदक वाटतं की त्याच्या पाट्यावर सुरक्षण कर, त्याच्या बुकलेवर उंदक संगती त्याच्या भीतरवर भलायकी संतोष समाधान होऊ कर, त्याच्या उईरावर निरंतर आशीर्वाद बेसवानी पर पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक तुझ्या कृपेच्या बेसवानी पर आपण आणि गुण कर. टच हील हील. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याचे गीत तकलेत हातवर निरंतर मागे आम्ही तकलेच्या हातवर या पवित्र आत्म्याची कृपा मागे डोळे दाबिया. दाळ तुझ्या आत्म्या, तुझ्या आत्म्या मुझे जेजू दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या मुझे मुझे दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या मुझे मुझे बाबा दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या मुझे. परत एक पडी दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या मुझे दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या आत्म्या, दाळ तुझ्या हातुबान. हालेलुया, 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 हालेलुया. हातुबान निरंतर. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गांचे जोगळाचे जोरात आंधी जो सगळ्या काळ जमून देता समय तू बघतो ती तुका समय मा तुका जवरात पवित्र आत्म्या तुका समय मारा धनुगला. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गांचे जोगळाचे जोरात आतो निरंतर हात उभार. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशू, येशू, येशू. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका समय जेजू आतो बऱ्या देवा नमका बोवा पुरब्याच्या दिल्या सगळे उभारून स्तुती करच्या. अर्गां तुका समय जेजू होगळाप तुका समय जेजू आराधना तुका समय जेजू वंदन तुका समय जेजू. हालेलुया, हालेलुया. निट्ट हातो बऱ्या, निट्ट हातो बऱ्या. हातो बारून समय सोन बोगाम का जालो जाल्यार समय सोन बोगाम का जालो जाल्यार समय नका आप पडला म्हणून आमका बोगलान जाल्यार समय दोन ताळयो जोरान. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. मगर बाबडीनो समय असं आशीर्वाद घेऊन गावी गीती ये देवडा सक्रामेंता. ये देवडा सक्रामेंता सस्ताना मान करूया सुरविनात्या रूपाला. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah, h
सर्वोन वेचा असतत विश्वा भावाताची बोलनिया जसे बापा तशी पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सहस्र सहस्र एकाच ताळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटा आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यारा मान करून देन आमकां फोव कर अशें तुझें उतर आमच्या जिविताची वाट तुझें उतर आमच्या जिविताचें धैर्य तुझें उतर आमच्या जिविताची सकत तुझें उतर आमच्या जिविताचें जैत म्हणलें मानून घेवं ते उतराकाल शिवंक आनी तुझे तो अनुभव दैवीक आशिर्वाद अभ्यासां जोडून घेवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता जो जिये त्याने राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. रव्या सदैव जावं समेचे नाव आतानी सदां सर्वदा आतानी सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे हातोबान व्हडल्या ताळ्यान सदैव जावं समेचे नाव आतानी सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे नाव आतानी सदां सदैव जावं समेचे नाव आतानी सदां सर्वदा आतानी सदां सर्वदा आतानी सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे नाव हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मग भाऊ भणीनो भाऊ भक्तीपणान आराधना वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. आतां मिसाचें बलिदान आमी सुरू करता. मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतराची परगटणी आसा भक्तीन तुमी वांटिल्ली जावचें आनी नव्यान वांटिल्ली जावन उपरांत संतोशान तुमी समेचो स्पर्श घेवन घरा वयचें. तशें आसतना भक्तीन मिसाचें बलिदान वांटिल्ली जावंक उलो दिता. संतोषाची बोबाट मारा सोमेकानांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवासर लोकानो संतोषान बोगाल पृथ्वीये सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्लासा कीर्तन माना ताचा संतोषाची बोबाट मारा सोमेकानांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवासर लोकानो. मगळ बाबणीनो बाळू जेजूचे पूर्ण क्षेत्र अलंकार तुमकां समेस्ता मोगाचो स्वागत आमी मागता. व्हड संख्येन ह्या पुणतळाक तुमी शुक्राराचे येतात आराधनान वांटिल्ली जातात मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ली जावन नवेन करून पवित्र तेलाचो स्पर्श घेवन संतोशान तुपाटी येतात. हो एक आशिर्वाद एक बेसांव देवान आमकां फोव केला त्या पासून देवाक अर्गां दिवया अर्गां बलिदान भेटोवया एका मनाची काळजाची जावन
मिसाचें बलिदान भेटोवन एकामेका खातीर मागया आनी खंडीत सुमयाची भरपूर आशिर्वादां आमी जोडूंक शकता. हे संदर्भार 70 वर्सांचो जल्माचो दीस आचरण करच्या वखदा देवा अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता फिलीप नेरी सेरावो IC कॉलनी बोरिवली मुंबय. ताजेर देवा विशेष करून संदर्भार मागया. अर्गां जावन मीस भेटयता नवीन नेल्सन डिसोजा सावेरापुरा, एवजीन डायना रोड्रिगेस वेलांकनी वाडो, जॉयस पिंटो स्पेट समिस्तां बसून मागया. जे कोणा मागतना बसला सुगडा आसकडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा आमकां अंतराळ सरत भुमी सरत पूण म्हजीं उतरां सरशी ना. ही उतरां आयकूंक आमी आयल्या, हे उतरां काल जियोंक आमी आयल्या. सोम्याची कृपा बेसांवां सोम्याच्या उतरां काल जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एगडी बोरदोळे दापया, आमी केल्लीं पातकां वळखून घेवया. सोम्या जेजू तुजें उतर तिके दिंग सरना, पूण ह्या उतराचो मोग करूंक हे उतराक एक फावती स्वार्थ हांव जावंक सुकून पडलां. बक्षाने कोण म्हणटा सोम्या सोम्या तुजें उतर जिविता भरवसो दिता, तुजें उतर जिविताक जैत आपणायता. पूण उतराचो तिरस्कार करून तुका दुखयलेल्या खातीर फस्त्याता पावता सोम्या. बक्षाने कोण म्हणटा क्रिस्ता मगळा जेजू तुजें उतर आयकून यथेश्ट फळ दिवंक तूं आमकां आज अंजुराच्या रुखा मुखांतर शिकयताय. मगळा जेजू तुजें उतर म्हज्या सुवातेर पडोवंक ना, तें किर्लोवंक ना, तें फळ दिवंक ना, तें निर्फळ जायशें केलां. म्हजो राग, म्हजो मोसूर, द्वेश, स्वार्थ हे सगळ्याक कारण सोम्या फस्त्याता पावता. बोगसाणे मगोन म्हणटा डोळे दांपा, तुमच्या हृदयाचेर हात दवरा, तकली बागया. सर्वेस्पर देवाची काकूळ तूं तुज्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर जोडून घेया आनी सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उर्सगी आणि शांती त्याच्या इष्टा सुसारी सर्वेश्वरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाटता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता, सोम्या देवा, देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूट तूं बापाच्या उजव्या बसला, आमचे मागणे मानून घे. इत्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया.
इकडी बोरदोळे दांप्या आमच्या आमच्या घर संगती त्या संगती हृदया खातीर जे हृदय घेऊन येमिसाचें बलिदान भेटयतात हे हृदया बसवत आमी मागे. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या हे देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची घोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वसप. तेदवा सर्गींतावन एक देवदूत देवून येता तो हांवें पळयलो. ताच्या हातांत पातळाची सावी आनी व्हडी एक सांकळी आसली. ताणें त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 वर्सांक सांकळीन बांदून घालो. आनी शेकीन देवदत्तान ताका पातळाक शेवटिलो आनी पातळाचें दार दांपोवन ताचे वयर मोर मारली. 1000 वर्सां पर्यंत त्या महासर्पान खंयच्याय जनांगाक आड वाटेक वरिनाशें ताणें अशें ताका पिचार केलो. त्या वायद्या उपरांत त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोवंक आसा. उपरांत हांवें थोडीं सिंहासनां पळयलीं. न्याय करूंक नेमलेले ताचेर बसलेले. जेजूक साक्ष दिवन देवाचें उतर प्रगट केल्ले खातीर सीस कापल्ले तांचे आत्मेय हांवें पळयले. तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातलें. तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपलार वा हातार घेवंकी ताणें इन्कार केल्लें. ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्ता सवे 1000 वर्सां तांणी राजवडकी चलयली. उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखली पळण गेली आनी नपैस जाली. मेल्लीं वडां आनी ल्हानां सिंहासना वजेर उबीं आसलेलीं हांवें पळयलीं. तेदवा पुस्तकां उगडलीं. शेकी आनी एक पुस्तक उगडलें. हेंच जिविताचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्या प्रकार मेल्ल्यांची झडटी जाली. दर्यान आपणा सवें आसलेल्या मेल्ल्यांक सोडून दिली. उपरांत मरणान आनी पातळान आपणा सवें आसलेल्या मेल्ल्यांक सोडून दिली. हर एकल्याची ताच्या कृत्या प्रकार झडटी जाली. तेदवा मरणाक आनी पातळाक काडून उज्याच्या सरोवरांत उडयली. हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मरण. जांची नांवां जिवितांच्या पुस्तकांत नात तांकां काडून ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें. होरेताक मेळोवंक वेचे वकले बरे नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातां देंवोन येतेलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आपले मनशा मोदे देव बिडार करता. आपले मनशा मोदे देव बिडार करता. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावो. म्हजो आत्मो लालयता त्रेकता.
सगळो म्हजो जीवन देवाची होगळी गाता आपले मनशा मोरे देव बिडार करता तुझे वेदी सरशी तळपरांच्या सर्वेस्पोरा मुझा राया आणि मुझा देवा गिरबुजांक पर्यंत मेळता बिडा आणि पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटे आपले मनशा मोरे देव बिडार करता आपले मनशा मोरे देव बिडार करता हालेलुया 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 दृढ रावा आणि तुमच्यो तकल्यो बंद राव कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया तांकां अंकुऱ्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलां म्हणून तुमी समजतात तेच परी ह्यो संगती ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा खरें सांग तुमकां सांगता ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बाळो जेजूच्या भक्तिकानो अंजुराचो रूख तुमी पळयला न्ही गे वय गे पळयला गे अंजुराचो रूख ताचे कोले ओडले दाट पानां आनी अंजुराच्या रुखाक चड उदक जायचें म्हूण ना अल्ट उदक आसल्यारय जाता आनी त्या अंजुराच्या रुखाची विशेशता म्हळ्यार लागीं 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 खोले जावन ताचे भितर मस्त सावळी आसा आनी तो सवर्ण बेणी ना जाल्यार ताचे भितर काले रावल्यारय दिसना तसले एक विशेशता आसचो रूख ह्या अंजुराच्या रुखांत 2 पटी फळां जातात वर्साक 2 पटी जो देवांक हो रूख इल्लो मोग आसूं तातूंत जावची फळां तांच्या दिसपट्ट्या खाणांक ती वापरतालीं आतांय तुमी बैल्या गांवांनी गेल्यार पीग फ्रूट म्हणून आसा न्ही गे आसा ड्रायफ्रुटां तें आसा ड्रायफ्रुटां पीग फ्रूट घालून दितात हो अंजुराचो रूख जेजू कितें म्हणटा अंजुराच्या रुखांत हांव एक पाठ शिका हांगासर आमकां तितलें येवना आसा आज इल्लेशें काडी इल्लेशें येवं म्हळ्यार व्हडलें येवना युरोपांत आसले बरी न्ही गे अमेरिकांत आसले बरी कॅनडांत आसले बरी हांगा तितलें येवना तेणें येवं इतलें भिरांकूळ गे ही तोडवंक थांगा नासतना सगळे रूख आपले खोले जडयतात कळ्ळें गे आनी थोड्या रुखांक खोलेच आसना चडावत रुखांक आनी उपरांत येवं काबार जावन गीम आयलो म्हणटाना ताका अंकुरे फुट्टात
रुखाची कात मोव जाता उपरांत अंकुऱ्यो पडटात. आमी एक पळोवंक सांगा रूख आंबाड्याचो मात तशें आंबाड्याच्या रुखाची कोले परत चडटात. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अळे आमी तो रूख पालोवंक सुरू जाताना आमी कितें म्हणटा हिवाळे दीस काबार जाले गीम आयलो. मागीर रुखाक फुलां येतात, फळां जावनच्या फुलां येतात. हांगासर पळया जेजू ह्या अंजुराच्या रुखांत थावन आमकां एक पाठ दिता. कित्याक म्हळ्यार कशें अंजुराचो रूख वर्साक 2 पटी फळां दिता न्ही गे. आनी इस्रायल प्रजा अरण्यांत समकोन आपल्या माय गांवाक येता आसतना तांकां पयलें मेळिल्लीं खावंक पुणा अंजुरा चिंतकी देखून प्रथम फळ कशें अंजुराचो रूख येथेस्ट फळ दिवंक शकता तशें आमी हर एकल्यांनी फळ दिवंक शकत जाय. कसलें फळ? कसलें फळ? कसलें फळ दिवंक शकत जाय आमी? उरचें तसलें फळ, उरचें तसलें फळ आमी दिवच्याक सोम्यान आमकां आपयलां. देखून आमी हें उरचें तसलें फळ दिवंक जाय. कशें अंजुराचो रूख फळ दिवंक शकलो आनी तो मोगाचो जालो तशें आमी उरचें तसलें फळ दिवंक जाय. आमी फळ दिवचें जाल्यार फळ दिवचें जाल्यार कितें जायचें? एक खंयचोय रुखान घेया, खंयच्याय रुखान बरें फळ दिवचें जाल्यार कितें जायचें ताका? कितें जायचें? तुमी हांगा नात गे गांवांत? एक रुखाक बरें फळ दिवचें जाल्यार कितें जायचें? सारें जायचें, वातावरण, उदक, बरी माती जायची न्ही. बरें उदक आसा फातरां लायल्यार जाता? बरें सारें वतल्यार फातरां लायल्यार जाता? बरी माती जायची. मातये सांगाता बरें सारें जायचें, सारें सांगाता बरें उदक जायचें, उदका सांगाता बरो हवो जायचें. आनी अशें आसल्यार तो रूख बरें वाडटा, बरें वाडटा, बरें वाडून बरो फळ दिता न्ही गे. वय गे न्ही? हां. आनी ह्या रुखाक मातये सांगाता, वाऱ्या सांगाता, उदका सांगाता, साऱ्या सांगाता, आनी कितें जायचें? प्रमुख एक संगत जायचे. वोत जायचे. उजवाडत आसल्यार पावना. सावळेंत रूख लायल्यार बरो जाता, सावळेंत माडी लायल्यार बरी जाता, सावळेंत माड लायल्यार बरो जाता. तो सोरकेता मात येद्दो मोठो जाता, फळ दिता, फळ उत्त दिना. सावळेंत ओंपुल्लें बी आसा पळय, सावळेंत ओंपुल्लें बी, सावळेंत लायिल्ली नेज आसा पळय, ती येद्दी मोठी जावन येद्दी येता, तातूंत बातूच जायना. बस जाल्यार पोलूत जाल्ल, कांय प्रयोजन ना. तशेंच ताका बरें वोत पडचें, बरें वोत पडलें, बरें उदक पडटा, बरी माती आसा, बरें सारें आसा, तर तो बरो करून वाडटा, यथेश्ट फळ दिवंक शकता. आनी आमी हर एकलीं, हांव आनी तुमी हर एकलीं आमी सोम्या मुखार फळ दितलो रूख वा जड. सोम्याच्या शेतांत आमी हर एकलोय रूख वा जड फळ दितले. कसलें फळ? उरचें तसलें फळ, नास जावचें तसलें फळ न्ही. आमचे पदें आमचे फुडें मस्तू जल्मल्यांत मस्तू मेल्यांत. हय गी. थोड्यांनी उरचें तसलें फळ दवरलां, थोड्यांनी कांय दवरूं ना. हय गे. कांय दवरून दाखले दितात की कोणी म्हणी. आमच्यात भारतांत आमच्यात समारा मदर तेरेसा ती आमकां सोडून गेल्या जाल्यार तिची फळां आसात की ना? तिची फळां आसात. सेवेची, मोगाची, भक्षण्याची, काकुळतीची फळां अजुनूय आसात. ती उरचे तसलीं फळां ती कोणाकय माजवंक जायना. समजलें? मागीर कोण आसा? सिस्टर राणी मरिया. मागीर पापा जुआंव पाल दुसरो.
दर दर म्हणून आमकां दिवची हा महात्मा गांधी पळया महात्मा गांधी पळया न्ही गे ताचें जिवीत सोम्याचें जिविता बरी बोक्षणाचें मोगाचें माते वसवान गेला ते 5, 6, 7 सगळे जेल्लो मनीस मात्र तो देखून आज ताका महात्मा म्हणटात सगळो संवसार ताका मान बागयता कित्याक म्हळ्यार तो उरचें तसलें फळ जाला म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उरचें तसलें फळ आनी आमी असल्या भाग्यवंतां बरी उरचें तसलीं फळां दिवची झाडां वा रूख जावंक जाय म्हणलें सत ह्या अंजुराच्या रुखा मुखांतर जेजू आमकां दिता जेजूक एक फावटी बरी भूक लागली आनी तो फळां सोदून खंय गेलो हा अंजुराच्या रुखा मळा गेलो कळ्ळें गी पूण तीं फळां नातलीं कितें जालें हा हा कितें पूण जेजूक भूक लागली रसना येताना रसना खाली आसा देखून न्हू जेजून हा हा दुसरे दिसा रूख कितें जालो सगळो बावलो सुकोन गेलो आनी तो अंजुरा जावचो वेळ न्ही हांगासर आनी एक लिसांव आमकां जेजू कितें दिता म्हळ्यार आमची सगळी प्राय जावं पुरो भुरग्यापणाची जावं पुरो तरणाटपणाची जावं पुरो उतर प्रायाची वा म्हाताऱ्या प्रायाची प्रायर आमी हर एक पटी फळ दितले रूख जावंक जाय रुखाक एक सिजन म्हूण आसा वय गी पावस येयल्या दिसांनी आंबे जाता ते गिम्स येयल्या दिसांनी आंबे जावचे पणस जावचे न्ही गे वय की न्ही हिवाळ्या दिसांनी आतां पणस जाता ते जायना भात उंपुलें जून म्हयन्यान पिकना ते ऑगस्ट म्हयन्यांत ना सप्टेंबर म्हयन्यांत पिकचें हर एक काकी वेळ आसा ताचे पयलें गेल्यार आमकां पणस मेळटा ते मेळना आतां वचून म्हाका मिठा घालूंक घात गरे म्हणून पणसर कामाळ गेले कोलये माताडीचे तुवें कुडग्योय मेळना पूण आमकां तशें न्ही मनशांक एक वेळ आनी काळ दिवंक ना भुरगेपणार जेजू म्हजे तोन फळां विचारतना हांव आजुनी भुरगो म्हजे लागीं वेळ ना हांव आनकी तरणाटो जावं ना आनकी हांव म्हातारो जावं ना म्हणून जायना भुरगेपणाची फळां आसात शेगुणाची फळां न्ही गी बऱ्या कामाची फळां ल्हान फुलसां तेरेज न्ही गी ताचें जिवीत वासा ताची फळां पळया कितल्या अपुरबायची फळां सावां ल्हान फूल तेरेजाची वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यापणारे आमी फळां दिवंक सकस जाय तरणाटपणार येताना जेजू आमचे तोन फळां मागता जाल्यार विचारता जाल्यार आमी कितें म्हणूंक जाय हांव तरणाटो मात आनी काजर जावं ना म्हजी फळां दिवची प्राय न्ही म्हळ्यार जाता जायना तरणाटपणारी जायत्यो संगती आसात शेगुणाचें जिवीत बोक्षणाचें जिवीत कलतेपणाचें जिवीत मोगाचें जिवीत सेवेचें जिवीत येथेच फळां दिवंक शकता तरणाट आनी मध्यम वर्गाची प्राय काजर जाला बायल आसा भुरगीं आसा सगळ्या कुटुंब आसा त्या वेळार देव तुजे लागीं फळां विचारता जाल्यार हांव काजर जाला मात्र भुरगीं जल्मल्यान मात्र म्हाका मस्त जबाबदारी आसा पुरसोत ना तुका फळां दिवंक आमकां खावंक फळां ना तुका दिवची म्हणून जाता गी हां आमकां खावंक फळां ना तुका घेवन दिवची म्हणून जाता की ना एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करना त्या कुटुंबांत मोग त्या कुटुंबांत समाधान त्या कुटुंबांत बोगसाणें त्या कुटुंबांत सोडदोड असलीं फळां रुतां कर्ण आमी दिवंक जाय उरचे तसलीं फळां तशेंच उतर प्राय मलगडी जाता आमी मलगडी जाल्यार उपरांत देव विचारता आमचे लागीं फळां आतां हांव कांय ना रिटायर्ड म्हणजे इनकम येना आवट गोईंग येना कांय ना हांव रिटायर्ड कळ्ळें की पुतान सुनेन वाडयलें जेवचें पुतान आपूण येल्यार वेचें कांय ना म्हणजे लायक गालें आसा उतर प्रायाच्या काळार ही जायतीं फळां दिवचें जिवीत आसा सुनेचेर राग करनासतना सुनेचेर मोसर पावनासतना सुने विरोध दुयेक सांगून नंडेक आनी भोवजेक लागून घालनासतना बरें कर जिवोवचें सोडदोड बोगसाणें आसोवन जिवोवचें न्ही गी तसलीं फळां उरचें तसलीं फळां दिवचें मस्त वावर मस्त संगती कुटुंबांत तुज्या जिवितांत आसात जल्मांतल्यान मरा पर्यंत केदाळय आमचो रसनार आमचे लागीं फळां विसरतना आमी दिवंक शकचीं मनशां जावंक जाय
कळ्ळें आनी उरचें तसलीं फळ दिवंक आमकां कितें गरज कोण आमकां आदार दिता उरचें तसलें फळ दिवच्या खातीर आमकां कोण आदार दिता हां सर्वेस्पर डायरेक्ट येता तुज्या कांतारांत घालता आनी दिता गी सकत हां कशें ती सकत तूं कशें आपणायताय पळय वाटसो रूख वाटचें जड पळया ताका फळां दिवच्याक एक भरपूर सकत ताका जायचे वाडोवंक सोडोवंक जायती सकत आसा एका रुखाक एका झाडाक तेका वाडोवंक बलिश्ट जावंक जायती संगती आसात खंयच्यो संगती तुमी कृषी कुटुंबांत जल्मले न्ही गेम तुमी सीदा कोडयाळ फ्लॅटान जल्मले मुंबयन हांगात आयल्यात ना एका रुखाक एका झाडाक वाडोवंक सोडोवंक मोठ्यान बरोवंक पांचवें जावंक मस्त संगती आसात खंयच्यो एक बरी माती सारें उदक हां न्ही मोठें जावंक बरें जावंक सरक्योवंक बुरा संगती आसात बरी माती उदक सारें हें सगळें ताका मोठें जावंक आनी वाडोवंक उपकारता पूण फळां दिवंक फळ दिवंक उपकारचें एक संगत वत समजलें गी हां हें वत आसा जाल्यार सडीत फळ दिवंक शकता रूख हेणें खाणाचो मातयेचो साऱ्याचो सगळो सार तेणें वताची सकत एनर्जी खंय तावन घेता ती कोणा तावन घेता आं भक्ता देवातो हां सुर्या तावन घेता सुर्य ना जाल्यार रुख झाडांक फुलता ते हां थोडी पळया थोडी झाडां आसात देवदार रूख आसा देवदार रूख येता तुमकां आयक पळयलें मार्गाधिकारी म्हणून आसता देवदार रूख कितें करता दिसाक फुलता रात जाल्लेंत पुरा खोले चिवळटा मोडटा पळया तशेंच लजेगांटी पळया तशेंच दासावाडा सूर्य आसतना मात जिवीत सूर्य आसतना मात लायफ सूर्य ना जाल्यार कांय ना सुखी धाड तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या जिवितांत जेजू देवच सर्वस्व देवा सवय आमी आसा जाल्यार सकट करूं शकता पूण सूर्य आसा सूर्य तावन रुखान कितें घेवचें हां वत घेजय वत ती किरणां आसात न्ही गे किरणां मुखांत वत घेता पूण आमी सोम्याची सकत कशें घेवंक जाय हां कशें घेवंक जाय कोण आमकां प्रेरण दिता कोण आमकां धैर्य दिता हाच्या सुवातेंत जेजू म्हणटा अंतरड आनी भुमी सरत पूण म्हजें उतरां हां पळया तुमकां उतर म्हळ्यार नाका आसता देवाचें न्ही गी पूण हें कोणी सांगूं ना देवाचें उतर आमकां प्रेरण देवाची उतर आमकां सकत देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन देव ताचें उतर सोडून गेला आमच्या मदें ह्या उतरा खाल तुमी जियेया ह्या उतरा खाल तुमी रावा ह्या उतरा खाल तुमचें जिवीत बांदून हाडा तुमी उरचें तसलें फळ दितल्यात पळय उरचें तसलें हां ओंपियांच्या ओंपारेंत ओंपियांची ओंपार आसली गोत्ताय तुमकां एकलो ओंपूंक गेलो खंय पळय गी हां आनी ओंपतना थोडे बी खंय पडले मेरेर पडले कोणी हिसून केलें पुंडादान डोंकांनी तेंगे कोक्करे आसा पळय तांणी बरी हिसून गेलें नंतना आनी थोडे बी खंय पडले हां हां व्हडले गादे कांबळ आसतना काटामणी आसता काटामणीर कितें आसतात रूख झाडां इल्लीशी कांटे गिंटे आसतात बोले आसतात तांदूळ पडलें कितें जालें तें हां वाडलें पूण तें सुकान वाडूंक ना न्ही ती कांटे आसात ती झाडां आसात न्ही गे सुकान वाडोवंक ना आनी थोडे बी खंय पडलें कडपी सुवातेर पडलें थोडे पटी गाद्याच्या सायडीन कडप आसा कडपाचे आनी रेडे पाडे चलतना तांचे उदक उचलोवन माती उचलोवन इल्लीशी माती आनी उदक आसलेलें आसता थंय पडलें टपक्क किरलेलें तें दावांनी पुरो आसा रपक्क किरलेलें पूण कितें जालें
हा वो तप्तस करपून गेले उदासून गेले न्ही पळया थोडे फुडें आमचे जिबी तशेंच म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो इगर्जे घेता हांव रेतीरे घेता हांव देवाचें उतर आयकता हांव वाव कोलो अपूर्ब असो शर्माव बारी बरो इगर्जे येता बरें येता बेसा शर्माव सुपर पातर म्हणून घरा येताना पाद्र्यापान कालें सांगलें शर्मावर हाली सांगलें की थंय जेवताना ते उणून घेताना सांबार वट्टून शर्माव ही सांबार जालो पूण आसत ना कळ्ळें की समजलें आनी ते मेरेर पडलेल्या बिया बरी एक पुटी गप्पा जालें मागीर भायर येताना इगर्जे येता भायर येताना अंतना दुसरें कांट्या जोडकुटा मदें पडलेलें बी कितें हा आयकतात तें आसा इल्लें पूण ताका चड इम्पोर्टंट ना कित्याक म्हळ्यार तुज्या कश्टान तुजें संवसारी जिवीत राठावळी चड जाल्या तुका न्ही गे सकाळी येजे मागीर तें करेजे रांदीचे तें करेजे हें करेजे पुरा राठावळी मस्त आसात त्या संवसारी राठावळी मध्ये आख्या गमान दिवंक ना देखून तें कितें जालें तें तडसोन गेलें आनी थोडें हा कडपी सुवातेर पडलें रप्प किरलेलें बारी वायब्रंट जाली काल एक हप्तो मात कळ्ळें की उतर बारी खुशी बारी पूण बरा वत्ता रायन कुद्रे कत्ते येवचे आयतार येताना उडासत ना बारी स्पिरीट सुरू सुरू बारी स्पिरीट मागीर नंतना करपोन गेलें तें पळया मागीर आनी थोडें बी खंय पडलें हादा केल्ल्या मातयेंत साऱ्यांत हादा केल्ल्या त्या बऱ्या सुवातेर पडले आनी कशें फळ दिवंक लागलें 100 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 30 वांट्यांनी उरचें तसलें फळ आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज देवाचें उतर म्हणटा आमी तसली सुवात जावंक जाय जर तर तें उतर म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या सक्तेंत पडलें जाल्यार हांव तें फळ दिवंक शकतलो उरचें तसलें फळ दिवंक शकतलो दार्जिलिंगाक रेतीरेक वेताना मदर तेरेजाक रयलार देवाचें उतर प्राप्त जालें तें तिच्या काळजांत मनांत आनी सगळ्या हाता पांयान सरलें आनी तें उरचें तसलें फळ जावन बदललें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज आमी हर एकल्यांक जेजूचो पाटलावदार जाल्ल्यांक हर एकल्यांक म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो उरचें तसलें फळ दिवची खरी सुवात आमी जावंक देवाचें उतर आमकां आपणी दिता हें बेश्टें जायना तुवें खाली आजोण मागल्या जायना तुजी सुवात तुजी कूड म्हणली सुवात तुजे आत्म म्हणली सुवात तुजे काळीज म्हणली सुवात तुजें मन म्हणलें सुवात पवित्र कर्ण हें उतार स्विकार करूंक तुवें आयती आसा जाय आनी तें उतर तुजें थंय पावलें तें उतर जिरोंक तें उतर थंयसर किर्लोंक तुवें सोडी जाय किर्लल्लें तें उतर दिसपट्ट्या मागण्याच्या जिविता मुतांत्र आनी तशेंच हांगासर एवकरिस्तीच्या खणाच्या बळान तें वाडोंक सोडी जाय आनी वाडटस तें फळ दिवंक शकता तसली बरी सुवात तुवें रुता करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आनी तवळ तुमी येतेस्त फळ दिवंक शकतात उरचें तसलें थोडीं फळां दितात ती उरचें तसलीं फळांनी ती बावन पडची तसलीं फळां थोडे दितात रागाची मोसराची हग्याची ती फळां आसात पळय ती शाश्वत उरचें तसलीं न्ही ती थोड्या तेंपाक उरचें तसलीं मागीर जोडोन कुसोन वतात काद्राची फळां तुमी जाणात काद्राची फळां कोणी मनीसून खातात की नात कित्याक म्हळ्यार ती जिवी दितलीं फळां न्ही ती देखून बरीं फळां आंब्याची फळां काजूची फळां पणसाची फळां बरीं फळां हिसून खाता आमी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कित्याक जिवी दितली देखून बरीं फळां दिवची बरीं रूख झाडां आमी जावंक जाय बरीं फळां दिवची बरी सुवात आमी जावंक जाय असली सुवात आमी जावच्याक सोम्य सुवादार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया एक गडी बरोबर दांबया हांव खरी सुवात जाल्यांगी हांव सोम्याचें उरचें तसलो फळ जावचो रूख वा जड जाल्यांगी आमकां सिसारया कितल्यो रेत्यो आमी केल्यात कितल्यो नव्यान आमी केल्यात पूण म्हजें जिवीत खंयसर आसा म्हणलें समजून घेवया वाट चुकोवन हांव समकता जाल्यार समेलाकचें बक्षाणें मागोन खऱ्या वाटेक फाटीं परतोया खरी सुवात जावंक सोम्याचें खरें जड वा रूख जावं उरचें तसलें फळ जावंक दिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सोम्याच्या पांयां तळ्यार समर्पया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी ह्या जाग धार्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणयेन जेजूक साक्ष जावन तांच्या परजेक मेलपंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक
बाळक जेजूच्या पायांतळी आयलेल्या सर भक्तकाची सर मागणी ऐकून तांच्या काळजाची आशा बागय आणि जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमक कर म्हणून मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सर दानींक सेवा पेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सबय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावणी बर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. एकडी बरदोळे आमच्या आमच्या कासकेकर संगतीर मागया जे कोणा मागतान बसयला उगडास करून तांच्या बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता सुमया जेजू क्रिस्तान आमी सर्वांनी उरचेत आसले फळ दिवच्याक आपल्या उतराद्वारी आमी बरी सुवात जावंक आपण दिलें. ताच्या उतराक बरी एक सुवात जावन ह्या सुवातेर बरलेलें बरें जड वा रूख जावन उरचेत आसलें तेज फळो दिवंक जाय अशी सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशी आमची काळजां मेली. घे मागता तुझे लागीं पाती निर्भागी उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटय गावा जीवन आमचें उंड्या वायना सवें बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशी आमची काळजां मागता तुझे लागीं पाती निर्भागी. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुरी सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मान. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळींनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार आमकां तुज्या एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवेक बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थना करूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्गांनी संवसार प्रितुमेचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात.
तांच्या संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस परतू. सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणींनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मासारे गजाल बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी. हे घडी कितें मागता हांव खंडीत आमी घेता. सर्व आमची कश्ट कंद दूख बेजाराई पिडा शिडा सगळी समयाच्या पांयांतळा समर्पिया. तशेंच आमी समयाचे उरचे तसली फळां दिवचे तसली बरी सुवात जावच्याक जेजूच्या कुडी रक्ताची कृपा मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरां सोसूंक विचारी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत दिसमेस मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंगूठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविता सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्त पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारा विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पीटर पोल आमच्या गवडी बाप्पा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजेच खातीर नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान जुजय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आजनामतीन दवरून सुमेच्या उतराकाल येथेच फळ दितली बरी स्वात आमी जावंक देवा स्वादार करपा मागून सुमेन सिगलेले मागणी भक्तीन संगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससना.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आमी दिंबी गेल्या. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी समेस्त तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. ताच्या उतराकाल उरचे तसले फळ दिवंक आनी फळ दिवच्या बरी सुवात बरें जड बरें रूख जावंक आमकां पळोवन दितात ती ह्या शिडयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कस उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. जेजू तुये मुझे काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळो निवडा दैवी सत्तेन वाग. जेजू तुये मुझे काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळो निवडा दैवी सत्तेन वाग. जेवण सगळींची आत्मीगताय दिवची व्हरते हे भाग म्हजे काळजान तुका सेवचे. जेवण सगळींचे आत्मीगताय दिवचे व्हरते हे भाग म्हजे काळजान तुका सेवचे. तरी जेजू दुर्लभ जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू. जेजू तुये मुझे काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळो निवडा दैवी सत्तेन वाग. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा आमच्या बहुमोगाळ बापा देवा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजण्यापासून दिन वसने याचीन संभ्रमून बडू जेजूच्या नांवान आटपलेली तुझी सोडवण सगळ्या म्हूण सांपावय म्हूण आमी मागता. बडू जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारून सरकार तुका सस्नाक वागणूक आमकां आपावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. मगळ भाव भयणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवा इरादे घेवन तुमी ह्या पुंतळाक आयल्यात. बाळू जेजूचेर अखंड पाथयेनी भवर्त दवरून आयल्यात. तुमची ते सवा तुमची पिडा कश्ट कंत दूख घेवन आयल्यात. व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. सगळीं तुमची ते सवा बाळू जेजू आपल्या बेसवांनी भरून आशिर्वाद दिवन ती स्वीकार करून दी म्हूण मागता. खरी एका शुक्रार सकाळी 6:30 वरार हांगासर बाळू जेजूच्या मनाक मीस आनी नव्यान आसा. पिडेस्तांगा ती विशेष मागणें पवित्रलाची मागणी. 10 वरां दैवी काकुळसो तेर्स 10:30 वराक सक्रामेंताचें आराधन. ह्या वेळार विशेष गरजां खातीर पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें. तशेंच 11:30 वरार मिसाचें बलिदान. उपरांत हांगासर नवेन मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतराची परगटणी.
ताचे उपरांत नव्यान उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या सर भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. पुरसत करून येया, व्हडा संख्येन येया, जिविताच्या जरी सरशी येया, जिविताच्या खाणा सरशी येया, जरींतल्यान सेवा खाण स्वीकार करा. खंडीत तुमी जियेतल्यात, हे तेस्ट फळ दिवंक शकतल्यात. व्हडा संख्येन ह्या शुक्राराच्या मागण्याक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, तेल, दुंपू, आगबेंत, कोथंबीर, इमाज्यो, रेलिको, तशेंच बायबल डायरी, कार्मेल किरणाची बायबल डायरी इत्यादी आसात. हे सगळे आमचे आत्मीय झुजावेर झुजोवंक जाय जुडोवंक आतां दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. हाचें बरेंपण तुमी जोडचें. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्री पिडे, भुरगे पिडे संदर्भी, आयुर्वेदीक वखदां, तशेंच अस्थमा पिडेक, तशेंच लंग्साच्या पिडेक, लिव्हराच्या पिडेक वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात, स्टॉलान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. जायत्यांक हाचें बरेंपण जालां. जायतीं वखदां काडून मस्त बरीं जाल्यान मस्त कडेन बैरी व्हरतात. तुमी घेवन ताचो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. तुमची मिसांग तुमी ऑफिसान दिया, आमी ती घेता. नंतर स्टॉलान ती दिवेत, थंयसर काण घेतात. ते सवां तुमी स्टॉलान दिवेत, नंतर फाटीं थंयसर तुमच्या पुंतळार, बाळू जेजूच्या पुंतळार तुमी घालची. आमी तुमच्या खातीर निरंतर मागता. एक ब्रेस्तार संजेर 5 वरां हांगा दैवी काकुळतीच्या विनवणे पंगडाची मागणी आसा. व्हडी संख्यान ह्या मागण्यांत वांटेली जावंक देवाचे उतराद्वारी आमचें समर्पण करूंक तुमकां उलो दिता. दनपरांच्या जेवणाक कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. शुक्राराचें आमी हांगासर भक्तिकांक जेवण दिता. ह्या जेवणाक फुलाची पाकळी दिवन कुमक करूंक तुमकां उलो दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार वटणीक तुमचें खुशेचें दान कितलेंय तें जावं संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्माचो दीस, जुबल्यो, काजाराचो दीस वा मिसां वा एनिवर्सरी, कुमगार इत्यादी आसतना ह्या पुंतळ सुगडास करा, जेवणाक कुमक करा. आनी आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागता. खंडीत सुमयेची भरपूर आशिर्वादां तुमकां लाभतलीं. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुलाची पाकळी दिवन ह्या पुंतळाक काही कुमक करूंक आनी मुखांतर पुंतळाची काही इल्ली प्रगती करूंक साध्य जाता. उदार मनान कुमक करूंक ही आपोवणें दिता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता. केदाळे तुमी येवेत, हप्त्या मदें येत आसतना फोन करून आयल्या बरें, तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा, स्टॉलांत मेळटा, थंय तुमी घेवचें. हर एक शुक्रार हांगासर कुमसारां आसात. सकाळीं 9:15 ते 11 वरां पर्यंत आराधनाच्या चापुलांत पाद्र्याप कुमसारां बसतात. तुमी थंयसर वेचे सुटावी कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन नव्यान करून संतुश्ट जावंक तुमकां उलो दिता. मगळ बाबळीनो, ह्या पुंतळाची वार्षिक महापर्व जानेवारीच्या 12 तारखेर आसतली. जानेवारीच्या 12 तारखेक हाका तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यानाची सुरवात जानेवारीच्या 3 तारखेर शुक्रारा सकाळीं 10 वरार बावटो बारन आमी सुरू करता. उपरांत 10:15 वरां दैवी काकुळचो तेर्स, 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान, उपरांत नोवेन, उपरांत भक्तिकांक जेवण. सर्व नोवेनाच्या दिसांनी आमी सकाळींच वर्सांचे बरीस शुक्राराचे बरीस आमी नोवेनां करता, मिसां करता. म्हणजे 10:15 वरार दैवी काकुळचो तेर्स, 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान, उपरांत नोवेना उपरांत हर एक दीस जेवण आसतलें. 9 दीस देखून व्हड संख्येन ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटेली जावंक 9 दिसांचें नोवेन दवरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. समजलें की ते दीस हातांत तुमी अमानत करून दवरचें. नोवेन शुक्रार बरीस आसतलें 9 दिसांचें. आनी फेस्त सांजेचें सेलेब्रेशन आसतलें. देखून तुमकां सर्वांक मोगाचो आनी वत्तायाचें आपोवणें हे दीस तुमी हातांत नेम्यान दवरचें. आनी पुरसोतेर नोवेन करन, 9 दिसांचें नोवेन करन तुमी मागलेलो उपकार तुमी जोडून घेवचो. आज आमचे हांगासर बरें करन आमकां संगीत दिलां भाऊ मॅक्सी. तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता.
तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल मनेस्त विनोद गांगुळी तुजोय उपकार बावडटा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा तशेंच वापर गायन केलां गायन मंडळाच्या सदस्यांनी आनी प्रोजेक्टरार घालून कुमो केल्या समेस्त तांचो उपकार बावडटा तशेंच आज हांगासर भलायकेचे इशारे जावन हांगासर आसात भलायकेचे इशारे आज पदव्याप दिता थोडे तशेंच केस जडचे समस्या आसा जाल्यार ते निवारच्या खातीर काही थोडी वखदां हांगासर आसात केस जडचे कांय आसा जाल्यार देखून विग्गी दवरचें म्हणना आनी खंय जडल्या कोणाक केस जायचे जाल्यार ही सुत्रां पडल्या जाली जडलेले केस परतून येतात जायत की देखून हे सगळें वापर बॅन तयार केलां तुमी जेवतना पदऱ्याप तुमकां माहीत दितलो हें तयार केल्ल्या पदऱ्यापाक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा जायतो वावर पदऱ्याप ह्या दिशेन दिता पदऱ्यापाक अभिनंदन आयच्या दिसा आमकां हांगासर देवस्तुती आनी जेवणां कुमो केल्या पंपय माय वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा समेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर वाड्याच्या गुरकाराचेर प्रतिनिधीचेर आनी वाड्याकारांचेर मागता आयच्या दिसा आमकां जेवणाक आमकां कुमो केल्या 70 वर्सांच्या जल्मदीस संदर्भी जल्मदिसाचरण करच्या वखदा फिलीप नेरी सेरावो IC कॉलनी बोरवली मुंबय इमानुएल नरोना हॉस्पेट रोझिना लोबो मिलार चार्ल्स डिसोजा पलाडका मेल्विन अविता फर्नांडीस बेळवाई तशेंच जॉयस पिंटो हॉस्पेट हांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या जिविताचेर बळ्यापणाचेर मागता बाळूक जेजू नामान तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळूक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा ल्हान भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोश म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुणकन दैवी वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें नेणारान शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां तेच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळग म्हणटा की तो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता घडी बरोबर शें मंगळ बाबडीनो जायती ते सवांग आसत वाचून सांगता अशें सांगता तुमची ते सवां आसात जाल्यार खुर्शिया 31 जाण भुरग्यांक जाणवाई शिकूंक बरी मौत 17 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 12 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक 23 जाणांक घरांत समाधान आसूंक 9 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक 7 जाणांक जागो बरें मला विकून वचोवंक एकल्या गुमटेची सकलेची शिरेची दूख संपूर्ण गूण जावंक एकल्याच्या फाटीच्या कण्याच्या कुशीच्या बरीची दूख गूण जावंक एकल्याच्या उतरप्याच्या वैक बरी भलायकी फोव जावंक परगांवांत असल्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरें कामां आनी बरें जिवीत फोव जावंक एका स्त्रियेच्या पांयाच्या बंदापडचे किडे गूण जावंक एक कृषीचेर बेड्याचे भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्याच्या कृषीचे लागलेली सगळी कीड ती संपूर्ण पेंच जावंक एकल्याच्या बरवेल्यान बरें उदक फोव जावंक एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावंक आनी परिक्षान बरें बरोवंक आनी सगळें जैतवंत जिवीत बांदून हाडूंक MBBS शिकतल्या तरणाट्याक शिकोवंक जाणवाय गिन्यान फोव जावंक 10 जाणांक रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक 13 जाणांनी घराचें काम धरलेलें तें सबित्यान पंथा पावोवंक 11 जाणां बरें काम फोव जावंक 13 जाणां कॅन्सराची पिडा गूण जावंक 13 जाणांनी धरिल्लीं सगळीं कामां सबित्यान पंथा पावोवंक 13 जाणांची मायग्रेन तकली फटाफट गूण जावंक 18 जाणां BP शुगर नॉर्मल जावंक 16 जाणां परगांवांक वेची विजा फोव जावंक 8 जाणां काजरी जोड्यां भुरग्याचे देणे फोव जावंक 26 जाणां युवक युवतींक बरी सैरीक फोव जावंक एकल्याची सैरीक गट जाल्ली आसा ती समा गट जावन लग्नाचे दीस बेगीन थारावंक 5 जाणां भुरग्यांक सुडाल उलोवंक 9 जाणांक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक 16 जाणांक युट्रसाचे गर्भकोशाचे पिडा गूण जावंक 2 जाणांक थायरॉयड पिडा गूण जावंक 10 जाणां मायग्रेन तकली फटाफट गूण जावंक 26 जाणांक गांठी दुखी गूण जावंक अभिदबी आसल्या एका स्त्रियेची ते काळजाची पिडा किडनीची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक तशेंच बावीस जाणांनी विविध सेवां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतान बसयला सुडास करून तांचे बसोत मागयान ती बेगालिया ही सगळी ते सेवां सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिवया
अर्गान तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू उगळप जेजू आराधन जेजू मोगळ सुमिया सगळी मागणी तुका मी भेटून दिता ही मागणी स्वीकार कर सुमिया आमच्या मागणेचो आवाज ऐकून घे तुझ्या वोट दयेण्याने का बोलतीन आमची मागून घे मागलेले सगळे फावो कर सुमिया हालेलुया 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 संगत मागया ए बगे होऊन जेजू बाळका तुझी सरपदवी अजा पितेरा उगडापी केल्ली असता तुजो आत बेसावंदी कोल्लो असता तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकडां रे नायक तुझे बेसावाने बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आणि देवस पूत मनीसलो आणि देवस पूत मनीसलो आणि देवस पूत मनीसलो नमान बरी कृपे मरले सम तुझे संगता स्त्रियां बिदा तू सुदी आणि सुदी फॉल यू चेंजेस ऑल नमान बरी कृपे मरले सम तुझे संगता स्त्रियां बिदा तू सुदी आणि सुदी फॉल यू चेंजेस ऑल नमान बरी कृपे मरले सम तुझे संगता स्त्रियां बिदा तू सुदी आणि सुदी फॉल यू चेंजेस ऑल आणि देवस पूत मनीसलो आणि देवस पूत मनीसलो आणि देवस पूत मनीसलो महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या जिजो बळ काम चेर बेसावंक घाले जिजो बळ काम चेर बेसावंक घाले जिजो बळ काम चेर बेसावंक घाले संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मगानी तुमी घेतल्या सुदानी तुमकां मेळटलें आनी बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगवंती माये बरयेच्या मजतीचेर पातयेन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर म्हाका बाबडीनो एक घडी बरो दोळेतां बी आमचे गरजां खातीर आमच्या पिडेच्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या सर्व दुखीच्या निवारणा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या सर समस्यां खातीर आमच्या सर कुटुंबाच्या सन्या खातीर आमी मागया संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय तुज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव केलतेपणी आनी अदेक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागतां आनी तें म्हाका फावो कर चडपिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया कसलेतल्या भाव भयणी खातीर मागया तरातराच्या पिडीक वळख जाल्ल्या वसोत विविध दूख भोगतल्या बसोत आमी मागया सुमी जेजू क्रिस्त वयस आमचो सुमी जेजू क्रिस्त पिडेस्त वयस तांकां आपणून दी गूण करून दी म्हणून आमी मागया संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार आसरात पण म्हजी उतरां सरशिना तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरो आसा हे घडी बरो आमी मागया ह्या पुणतळाक भेट दितल्या हरी एकल्या भक्तिकांक बाळू जेजूची कृपेचो शिवर वसून वतून दी फावो जावं दी सुमेची बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां फावो जावं दीत भलायकेचें समाधानाचें संतोशाचें जैताचें सुटकेचें सगळें आनंदाचें आशिर्वादां फावो जावं दीत म्हूण मागया सर भक्तिकांक बाळू जेजूच्या पांयां तळ्या समर्पया सगळी मागणी सांगात गुंतून म्हणया ए अजबांच्या जेजू बाळका कतीन आनी बेसरान बरयल्या आमच्या काळजांचेर एका कोटी दिश्ट घाल म्हूण आमी तुज्या मुखार सर पडोवन मागता तुजें इतलें बिरमोदीन बरयलें आवाड काळीस आमची मागणी स्विकार सोंदी नित्य त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कस निरासपण तुजे कुमोकांनी बसोवन आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचार सदां सर्वता आमेन म्हाका बाबडीनो एक घडी बरदोळे दाबया सुमे जेजू आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां हांगासर तेका जाणां बरी न्हीद फावो जाल्या 16 जाणांक एलर्जी गूण जाल्या 16 जाणां विजा मेळ्ळ्या 14 जाणांक बरी कामां मेळ्ळ्यान 6 जाणांक भुरग्यांचे देणें फावो जाला 6 जाणांक बरी सैरीक फावो जाल्या 16 जाणांक बरें रिजल्ट फावो जाला तेका जाणां इंटरव्यू ती पास जाल्यात 2 जाणां मोतीक समाधान मेळ्ळां एकल्याची गुमटेची सिरीची तकली जुगूण जाल्या एकल्याची फाटीच्या कण्याची दुखुणी जाल्या एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या उतर प्रयावीक बरी भलायकी फावो जाल्या एका चलयेचे स्ट्रेस उणे जाल्यात एका शिकूंक बरी मत बरी परीक्षा बऱ्यान बरोवंक करपा लाभल्या परगांत 6 जाणांक विजा फावो जाल्या एकल्यान ती धरली सगळीं कामां शबिता पत्ता पावल्यान एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला 16 जाणां जागो नावार जाला 18 जाणांक
दरली कामां संपल्यांत एकल्याक बँकाचें रीण हो जालां, एकल्याक जागो विकून गेला, दोगा जाणां रीण फारीक केलां, 26 जाणां मागुलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात. तांचे सांगाता आमचे अर्गां गोंथया सगळ्यांचे बापा पुता पवित्र आत्म्याक सांगाता आमी अर्गां दिवया आनी अर्गां मागणें आतां आमी उबारया. ही भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी पडटा, तुवें आमकां दया केल्ल्या हे व्हड उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या कपुलते आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रस्तार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत. तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सुमयाचे नांव आमचो आदार, सुमया दयेन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर्व दयाळ्यान मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजी गुण करची सगत पिडेस कुडीक लाभून कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जाण तरातरांच्या पिडेनी कश्ट तेल्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या पुता बाळूक जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्मेची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें अंगात आनी तुज्या संगतपणान जोडुलो दैवीक अनुभव शास्त्राची जिवी जोडून तांकां आदार जाव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भोव भक्तीपणान मिसांत नव्यानांत वांटिली जाल्यात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. व्हड संख्या तुमी आयल्यात तुमकां अभिनंदन पडयता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. येवच्या शुक्रारा परत आमी मेळया. समेचे नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रार्थना सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा बाळू जेजूच्या पुंतळाक येवचें भाग केल्ल्या पासून ह्या आराधनांत मिसांत नवेनांत वांटिली जावन तुजी कृपेचो शिवोर बेसांव असो पावस आमकां स्विकार करूंक फोव केल्ल्या पासून आशिर्वादां भलायकेची समाधानाची संतोशाची फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक आयतीं जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेज दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो फळ तेच मापान तांकां फाटीं मेळोसो कर. जेवण तयार केल्ल्या पंपय माय वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कुरकाराचे प्रतिनिधी सर वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो कुमकेचो फळ तेच मापान तांकां फाटीं मेळोसो कर. जेवण जेवतल्या आमी हर एकल्यांक तुजे कृपेचो बेसांव वत. कुडीच्या वाडावळीक तें उपकारता. आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर वावरूंक आनी तेस्त फळ दिवचीं, उरचें तसलीं फळां दिवचीं. एक करी सुवात करी झाडां रूख जावंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेता राज करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले,
कष्ट लेख तुवें बरें केलें पीड स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडलें कष्ट लेख तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता भावार्थान हांव तुका सोम्या पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदां वाडोवन दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमियान सदां वाडोवन दी. मोगाचेनो रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी